संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशी पावल्या गांव पाठो कायऱ्या भली भेटोंक जमल्या सुका बळकता सुम्या परता काकूत प्राता गांव पाठयता आधार लेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशी पावल्या गांव पाठो कायल्या भली भेटोंक जमल्या. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकाळ असो 20वो आयतार आज आमी आचरण करच्या वखदा एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार जल्म दिसाक अर्घ जावन वीस भेटयता लेनविल कोरेया रुजय वडो ताचेर येद्या बसोत विशेष करून मागया. ताका बगी संतोष बरी जल्म दीस मागतना ताच्या बसोत आमी मागया आमा समेस्तां बसोत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या न्हू सोम्याच्या जेवणात वांटो घेवंक आमी ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा ह्या देव मंदिरांत संगता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू सर्गींतावन देवन आयलोलो जिवीत असो उंडो म्हणलो संदेश दिता. सोम्याच्या जेवणात भाग घेवची आमी ताच्या कुडी रक्तान पोशीत जावया ताच्या दैवीक जिवितांत वांटेली जावया आनी आमकांच मोडून हेरांक दिवंक सोम्याचो आदार मागया. आमी आमकांच मोडूंक हेरांक दिवंक तसले शिकून आमचे तिरुता जावच्याक देवाचो आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ही घडी बोटोडे दांपया आमी आमकांच हेरांक दिवंक थोडे फुडें सुकून पडल्या. सुमया की हेरांक वांटूंक आमी सरवल्या ह्या खातीर सुमेलकचें बोगसाणें मागया. कळजांतांव दुखदर बोगसाणें मागतले बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुळकर तुंपातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनंती करच्या देवापाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आदि शांति ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिल वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वागणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाप
बापाच्या ऐकल्यास पुता सुमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू कवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया एक रिपोर्ट थोडे दांपियाम जमचे घर संगती ते संगतीर मागे देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा तुझो मोग करतल्या दिसानातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर्व वस्तूंनी आणि सर्व वस्तूं प्रासादीक आमी तुझो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेठय आनी हे परी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां वो जावं हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. मोडण्याच्या पुस्तकांतलें वचप. जणवेन आपणाक एक घर बांदलें तिणें आपले 7 खांबे उबारले तिणें आपल्यो मोनजात्यो मारल्यो दाकासरो बरसिलो आपले मेज तिणें मांडलें आपल्या साकरणीक तिणें धाडल्यो आनी शहराच्या उंच दोंगरांतावन अशें परगट करूंक लायलें जो कोण सादो आसा तो हे वटेन येवं बुधनांतल्या मनशांक हांव सांगतां येया म्हजो उंडो खाया हांवें बरसिल्लो दाकासरो पियेया मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतेल्यात समजणेचे वाटेन फुडें सरा. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. साकून पळया सर्वेस परकेतलो स्वादिकोण साकून पळया सर्वेस परकितलो स्वादिकोण सर्वेस पराक हांव सदांच दिन वाचतलो ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली सर्वेस परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस परकितलो स्वादिकोण. देव भक्तानो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताची स्तुती करतेल्यांक कांय सुनेना तरण्या सिवांक पर्यांत उपास काडचो पडटा पूण देवाची सेवा करतेल्यांक कांय सुने जावचे ना. साकून पळया सर्वेस परकितलो स्वादिकोण. साकून पळया सर्वेस परकितलो स्वादिकोण. सांत पौलून एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो देखून तुमचे साली विशयान तुमी वर्ते सत्रायेन रावा तुमी बुदवंता बरी सलाजे बूद नातिल्ल्या बरी न्ही
तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस हे तुमी मतिभ्रश्ट बरी करचे न्ही, बगर देवाचे कुशी कितें म्हूण समजा. सोरो पिवन बेबदे जावचे सोण सोडा, नाजाल्यार तुमचे सगळे जिवनस पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्रात्म्यान भरा, किर्तनांनी, गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमकां लभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो, हांवूच तो सर्गींतावन देंवोन आयलोलो जीव उंडो. वो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार सुदैव एकामेका वाद विवाद करून म्हणालें, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सदस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नासू जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवन तुटयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें आनी खाण, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देंवोन आयलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही तें मरण पावलें. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाची उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मगच्या भावा भयणीनो, फाटल्या थोड्या आयतारां तावन आमी आयकता जेजू जिवीत असो उंडो. जेजू जिवीत असो उंडो, जिवीत दितलो उंडो, जिविताक व्हरून पायतलो उंडो. जेजूचे उतरस जिवीत. जेजूचे जिवीतच उंडो. देखून जेजूच्या उतराकाल कोण येता तो सासनाक जिवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. धर्मदूत जेजूच्या उतराकाल जियेले. जेजू कसो ताणी सेवलो म्हणजे जेजूची उतरांच ताणी खेली, ताणी जिरेली आनी त्या उतराच्या बळान ताणी ती उतरांची कामां केली आनी ते जिवंक शकले. देखून आखा कितें गरज सोम्याक खावंक, सोम्याक जिरोवंक
आनी सोम्याच्या सक्तेन सोम्याक परगट करूंक कितें गरजेचें हेची वचपा म्हणटात जाणवाई गरजेची. कितें गरजेचें? जाणवाई गरजेचें. बूक मनशाक लागता की लागना? लागता की लागना? बूक मनशाक लागता की लागना? लागता. जनावरांक बूक लागता की ना? लागता की ना? बूक लागल्या वेळार जनावरां खातात की आमी खाताव की? खाताव. जनावरांनी आमी खावच्याक व्यत्यास आसा की? आसा की ना? आसा. बूक लागले कुडले आमी एकच पटी जनावरान केल्ले बरी खायना न्ही गे. पळया आमकां कितें दिलां देवान? जाणवाय दिलां. कितें खायचें कितें नजो तें आमी बरें समजून घेता. वय गे जनावरांक ती जाणवाय दिवंक ना. भूक लागले म्हणटना खंय बातेन आसा थंय तोंड घालेंत गायन. खंय भूक लागले म्हणटना खंय बऱ्यांतलें बरें थंड दिसता पाचवें दिसता तें भात जावं तें नेज जावं तिवाळचे भजे जावं ती देंट्या भजे जावं वा ती सोबीत फुलां जावं तोंड घालेंत आनी केलेंत. गैराची सुके गैराची सुके ना. गैराची सूक म्हणून जायना कित्याक तिका भूक लागली आनी मेळ्ळेलें तिणें पळयलें केलें. तिच्या पोटाक कितें रुचता तें मात्र कळ्ळें गे. गैराक जोर भूक लागल्या थंय बरें करून बिरयानी रांदून दवरल्या खाताय गाय? खायना. तिका नाका तें. देवान म्हळां तुका भूक लागल्या जाल्यार बातेन थंड पेंड आनी कितें तुका खावंक फरमयलां तें मात्र खा. समजलें? तशेंच एक पेटो आसा आमच्या ताका जोर भूक लागली कळ्ळें गे. भूक लागली म्हणटना एका तोपल्यांत आसली मासली जावं एक कुंडल्यांत आसलें मास जावं न्ही गे या एका हंडयेंत आसली पेज जावं वा बिस्कीट जावं तोंड घाल खाता. वय गे भूक लागली केली ताका ताची सूक म्हणून जाता ना. भूक लागली ताका दिसलें देवान ताका दाखयलें केलें कळ्ळें गे. पूण ताका भूक लागली म्हणून थंयसर एक कुजिलेंत 1 लिटर सूर आसली. कळ्ळें? समजलें? ह्या तोपल्यान कांय ओतून धरलो सोरो आसलो पियेलो तो पियेलें ना. तो आपणूंकच आपणना. कित्याक म्हळ्यार तें ताका नाका. ताका कितें गरजेचें पोटाची भूक थांबचें तें गरजेचें आनी तें ताणें खावचें. तांकां ऑप्शन ना. पूण तुका भूक लागता न्ही गे तूं म्हटलें वताय आनी ऑर्डर करताय न्ही गे. कितें जाय तें पियोवंकी आसा खावंकी आसा तुका सोडुलें. वय गे न्ही तुका सोडुलें. पूण हांगासर तुवें जाणवाय वापरूंक आसा. कित्याक तूं सोम्याचो सोम्याचें मांस खावचो सोम्याचें रगत पिवचो सोम्याची उतरां सदांच वासून नियाळन ती जिरोवन ती खावन ती गरगोवन तुवें ती कार्यगत करचो. तूं सोम्याचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें सदांच 2 दरेच्या तालवारी कशें पाजून सवरून बेंडचें आसलें तुवें करचें तसलो. तूं देखून तुवें कितें करी जाय समजो जाय. देवान म्हजे मुखार कितें दवरलां? आशिर्वाद आनी शिराप दवरलां. देवान मुजेर कितें दवरलां? जिवीत आनी मरण दवरलां. तें आमी विसूंक जाय. जनावरां मुखार देवान आशिर्वाद आनी शिराप दवरलें? दवरूं ना. खाली आशिर्वाद मात. जनावरांक देवान आशिर्वाद आनी शिराप ना. जिवीत आनी मरण ना. तांकां खाली आशिर्वाद मात. तुवें जें केल्यार तुजी सूख जायना. पूण आमकां तशें न्ही. मनशांक देवान जाणवाय दिल्या देखून मनशा मुखार आशिर्वाद आनी शिराप मरण आनी जिवीत दवरला. आनी तुज्या बुदवंतकायेन वापरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आयचें दुसरें वाचप एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांपावल म्हणटा कितें म्हणटा? तुमी बुदवंतां बरी चलय जाय. बुदवंतां बरी बुद नासलेले बरें न्ही. बुदवंतां बरी चलय जाय. म्हणण्याच्या पुस्तकांत आमी वडता
जाणवाई आपणाक एक घर बांधलें, जाणवायन आपणाक एक घर बांधलें, जाणवायन ती जाणवाय सर्गीची. जाणवाय विशयान जेजूय उल्लेख करता, कळ्ळें गी. कोण तो बुदवंत मनीस, कोण तो जाणवायन बरलेलो मनीस, तो कडपी सुवातेर घर बांदलेल्या मनशा बरी. कितें खंय? कडपी सुवातेर. हां, कडपेच्या सुवातेर म्हणजे बरें फावंडेशन घालना, बरी बुन्याद घालना घर बांदलेल्या मनशा बरी. कुदरूक तुमी गेल्यार कुदराक तुमी गेल्यार वा न्हंयचे देगेन तुमी गेल्यार जाल्यार आवरेन बुडच्या सुवातेनी घर बांदतात. कितल्या पुरब्यान, कितल्या वयर ताचें फावंडेशन, कितले स्ट्रॉंग ते बांदतात. पावस येवन आवर येवन तें घर बुडलें जाल्यार कोसळून पडोन वचो. तसलें मजबूत बुन्याद घालना त्या बुन्यादीचेर घर बांदतात. बुदवंत मनीस तें घर बांदच्या पयलें बसता, चिंता, प्लॅन करता, आपणाक हें करूंक जाता की ना हें सगळें वारोन फळोवन उपरांत कार्या देंवता आनी भळवंत घर बांदता. पूण बुद नासलेलो हेरांचीं घरां पळयता, ती इतली सुबितात, ती इतली सुबितात, हांवें कित्याक बांदिना जो म्हणून फटाफटा सुरू करता काम. उपरांत आतां कासनांत कितें करतलो, तीन पेंडींग जाता. बांदलेली वणटी त्यो पुरा पावसा भिजोवन वता, करपून दंब टेंपर पुरो वेता आनी क्रमेण तें कंप्लीट जायना तशेंच उरता. पळयल्ले ताका पळोवन आसतात. बांदूंक देवलो, आखेर करूंक जालें ना. कित्याक देवचें आसलें? बुद नासलेलो मनीस. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी बुदवंत जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर मातेवाच्या वांजेलान ती स्वस्थ रितीन आदे सतांत 2 घर बांदप्या विशयांत उल्लेख करता. आनी एक पटीचेर उल्लेख करता बुदवंत मनीस कोण तो चतूर आनी शाणो साकोर. पळया, धनी आपणा कामांतलो काडच्यार आसा, देखून हांवें कितें गरजेचें भायर वचून कोणाकय म्हणी कामाक लाग जाय. देखून हांव कितें करता, 100 कुत्यो तेल बाकी आसलेल्यांक म्हणटा, कितलें बाकी आसा? 100, 60 म्हूण बरें, 40 म्हज्या लेखार आसूं दी उपरांत. आनी एक कितले मुडे तांदूळ? 100 मुडे तांदूळ, 50 म्हूण बरें. आनी अशें तांकां सगळ्यांक पळया, दनयाच्या यारकारांक सगळ्यांक तो कितें करता? पॉकेट करून आपणाचें करून घेता. आनी तो चिंता आपणाक दनी कामांतलो काडल्यार ते म्हाका सोडून घालचें ना. कित्याक एकडे 40, एकडे 50 आनी एकडे 30 अशें हांवें करून दवरलां. पळया, आनी ताची बुदवंतकाय पळोवन दनयान ताका कामांतलें काडूं ना. ताका आनी उडलो उदो दिलो आनी म्हळें तूं राव सायबा, तूं गेलो जाल्यार म्हजी कंपनी बंद जायत. पळया, बुदवंत मनीस म्हळ्यार तसो, जें कितें आपणा तें आसलें बरेंपण आपणा खातीर हेरां खातीर वापरन बरेपणाच्या फावंडान पावोवंक न्ही की खा पियो गम्मत मारो न्ही की. भूमिगे 12 उप्पिगे कारा, अन्नके 12 भूमिगे 12 उप्पिगे कारा तसचें. भूमिगे 12 अन्नके कारा. पळया, आमी थोडे बडी जाता. भूमिगे 12 अन्नके कारा. देखून पावलो भोव अपुरबायन म्हणटा, तुमी बुदवंता बरी चलय जाय, बुद नासलेल्या बरी न्ही. आमी पळया, दुकरां बरी जावंक जाताय? दुकरां बरी जावंक जायना. दुकरान खावचें न्हिदचें, केल्ल्यान तांगचें. आमी तशें करूं जाताय? जायना. आमकां देवान बूद दिल्या, खंय आमी खाय जाय, खंय जेवी जाय, खाल्लें खंय खाल्लें भायर घाली जाय, आमकां स्वस्थ करता. स्वस्थ तशेंच आमी बूद नासलेल्या बरी आसूंक नजो. जानवरां बरी, दुकरां बरी, सुण्या बरी आमी आसूं नजो. वेचीक पूत पळया न्ही, कितें जालो तो? दुकोर जालो. दुकराची गत ताका आयली. कितें म्हळ्यार ताणें बूद आसली बरी करून वापरूं ना. बूद वापरूं ना ताणें, जाणवाय वापरूं ना. जाणवाय ताणें ताच्याच स्वंत स्वार्था खातीर वापरली, सोडल्यार कुटुंबा खातीर, बापाय खातीर, आवय खातीर वा समाजा खातीर ताणें वापरूं ना. ती जाणवाय ताका पाड जाली. शिरापांनी आशिर्वाद दवरलो, शिराप पिसलो. देखून तो दुकोर जालो. दुकराची गत ताका आयली, गाण पडली ताका, गाण. आनी आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सांपावलो म्हणटा, तुमी बूद नासलेली बरी न्ही. तुमकां आसा तो वेळ बऱ्या तरान करसूंक सार्थक करा. घरांत मस्त वेळ आसा. कितें करी जाय आमी?
जायतो वेळ आमच्या कुटुंबाच्या सांगात सांगाता करसी जाय आमकां 10 जाणांक खातीर वेळ दिवंक मस्त पुरसत आसा पूण म्हज्या घोवा खातीर वेळ दिवंक कितली पुरसत आसा म्हज्या बायले खातीर वेळ दिवंक कितली पुरसत आसा कितली पुरसत आसा आमी थंय हांगा वेता जायती सेवा करता बारी बरें पूण कोणाक वेळ दिवंक जाय आमी तें दिवंक जाय आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या भुरग्यांक आमी वेळ दिवंक जाय कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी वेळ दिवंक जाय तांच्या लागीं बसोन इल्लें उलोवचो वेळ जावंक जाय पूण थोडे पटी आमी इतल्या राटावळींत आसांव की आमकां घोवाची पर्वा ना बायलेची पर्वा ना भुरग्यांची पर्वा ना तांकां उलोवंक तांच्या लागीं उलोवंकय आमकां वेळ ना देखून थोडे पटी आमच्या भुरग्यां सांगाता बसूं जाय तांच्या लागीं उलय जाय कितें इस्कॉलान घडलें कितें कॉलेजीन घडलें कितें तुज्या जिवितांत घडलें तुजी फ्रेंड्स कितें म्हणटात तांकां पटलून तरी जाय तांकां उमो दी जाय आनी अशें तांचे सांगाता वेळ करशिल्लो जाल्यार तुजी जबाबदारी तुवें पाळली तूं बुदवंत मनीस जालोय ना हेणे तेणें तुवें वेळ पाशार केलोय घरच्यांक जागो दिवं नाय तुका एक दीस ती भुरगीं जागो दिवची ना तुज्या घरान तुज्या काळजांत जागो दिवची ना ते तुकाय भायर घालतली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तोवर तूं बूद नासलेल्या मनशा बरी जातलोय बूद नासलेल्या मनशा बरी आज असले कश्टोचे जायते दादले स्त्रियो आसात कित्याक म्हळ्यार आपल्या भुरग्यांक फावो तो वेळ दिनासतना तांची मोगणां आयकनासतना तांचे कश्ट समजनासतना तांकां पटलून तरी कीस दिनासतना ह्या भुरग्यांक पयस दवरना आपणाचीच राठावळ आपणाचें काम म्हणून तापच्या फाटल्यान दवन आज त्या भुरग्याच्या काळजांत आवय बापायक जागो ना जाला तवळ ती आवय बापाय बोध नासलेलीं जातात म्हणलें सत आमी मानून घेवंक जाय दुसऱ्यान तो म्हणटा सोरो पिवन बेबदे जावचें सोडून सोडा बेरे एफेस घरान थंयसर सोरो पिवन बेबदे जावन पडटाले सोरो पिवन बेबदे जावचें सोडा जायते जण सोरो पियेतात ना म्हण ना सोशल ड्रिंक म्हूण आसा कांयलें खाण घेतात मर्यादीन चलतात आपल्या बायले भुरगे सांगाता गेल्यार कितलें पॅग पियेचें म्हण तांकां कळीत आसा एक पॅग चुकून 2 पॅग मागीर चड पियेनात कित्याक जबाबदारी आसा म्हजें सांगाता म्हजी पतीन आसा म्हजीं भुरगीं आसात मर्याद काडूंक जायना म्हणली एक समजणी तांचें तें आसा आनी थोडे आसात धर्माक तिकडना एरमेक पाडुये म्हणून कळ्ळें की धर्माक तिकडना एरमेक पाडुये मेळ्ळेलें भरचेंत आनी अशें पियोवचें गी मागीर जी बी परतना लाळी दिवन ता कितें केलें कितें पियेलें गोतूच ना सायडीन आसल्या बायलेन तुवाल्यांत आज शेटार पडलें पुसून काडीचें मागीर खांदारात घालून टेंप्यार घालून गुड्स टेंप्यार घालून ओन हाडचें घरा आनी घरा पडलो जाल्यार सकाळीं म्हजो गुतूच ना मागीर दुसरे दिसा काल जेवलोंगय ना हां काल जेवूं नाय बातेन गेलें म्हणचें तसल्यांक पळय जबाबदारी नासलेली जाणवाय नासलेले मनीस कितें फायदो तूं खंयच्या खातीरचो मनशा खातीरचो न्ही तूं तुजें मनशापण उगडयताय जाणवाय वापर नाय तूं कोणा पास जाताय तूं मन जाती प्रायी जायनाय मन जाती कांय सुकोवन पडना उडासतोरा तांच्या की पास्ट तुजी गत तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर सांगता फादर मेल्वीन सांगचें न्ही हें देखून सोरो पिवन बेबदे जावचें सोडा सोरो पिये नाका म्हूण सांगिना तो बेबदे जावचें सोडा बेबदे जावचें सोडा नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवन फिड्ड्यार जायत आज सोरो पिवन बेबदे जाल्ल्याचें जिवन बरें जालें हां थोडे म्हणटात फादर म्हजो घोव आसा पळय फाक्याचे नळे काण विकता फादर सोरो पिवन नळे काण मागीर तुमी खंय रावता आमी सत्रीत रावचें गे म्हळ्यार खंयचो तारो असो मनीस एक पटी एकल्याचें बाणंत ना गे न्हांवचें बाण तांब्याचें बाण नांत ना आणे काण इकला सोरो पियेला ही येताना थंय नाणयेंत बाणंत ना खंयच्या नमुन्याचे मनीस आसा संवसारांत ताल्यांक काजर कित्याक भुरगीं कित्याक कुटुंब कित्याक सांगा हां हें उडास दवरूंक जाय दुसरें पळया बुदवंत मनीस कोण एकलो मनीस आयलो फादर हांव काजर जाल्या उपरांत म्हाका दोगां भुरगीं जालीं पूण हांव कितें करचें म्हजी बायल डिप्रेशनांत आसा केल्लें काम परतून करता सांगलेलें समजना ताका कितें करता म्हूण कळना आतां कोण मॅनेज करता सर हांव तूं मॅनेज करता फादर बायलेक मॅनेज करता भुरग्यांक मॅनेज करता टेन्शन जाता फादर पयलें घट्ट पियेतलो हांव पळया पयलें
घट्ट पियेतलो आतां हांव पियेना फादर आतां हांव पियेना बिलकुल पियेना पयलीं टेन्शन जातालें पियेतलो आतां पियेना कित्याक पियेना कोताय फादर जर हांवूय पियेलो जाल्यार म्हजें कुटुंब नास जातलें देखून हांव पियेना बायलेचें जतन करता भुरग्यांचें जतन करता देखून थंय म्हाका दादोसकाय आसा फादर म्हणालो पण म्हज्या मोगाच्या बोबणीन कसली जाणवायची उतरां कसली जाणवायचें जिवीत आनी असलें जिविताच्या उंड्या तावन घेवचें जेजू तावन घेवचें सोम्याच्या उतरां तावन घेवचें ते जियेतले ते बायलेच्या काळजान जियेतात ते भुरग्यांच्या काळजान जियेतात ते कुटुंबान जियेतात कुटुंबाच्या मनशाच्या काळजान जियेतात आनी असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां उलो दिता देखून तुमी कितें करा तुमी असलें बेबदेपण अशें पुरो आचरण करचे बदलाक किर्तनांनी गितांनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा सोम्या सगळे वेळ करशिया मागणें करा देवाचें उतर आयकया रेतेरे वसा नव्याना वसा थोडो वेळ सोम्या सांगा आतां करशिया तोवर तुमची पाड संवय नपेस जातली तुमचें तें पवित्रपण रुता जातलें आनी क्रिस्ताच्या नांवान सदांच तुमी अर्गां दिवन जियेतल्यात असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण मागया आमेन विरव्या त्रिएक देवात्या सुलाम सभावार्थ उतारिया सगळीं सांगता एकाच देवा सत म्हणटा सर्वपदार बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सम्यान जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुत्र सर्व काळादी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां स्वाड खऱ्या देवातां उपसल्लो करो दे तो देवातां जल्मला तो करू सोंगना बापाच्या सैन बसू ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात मनशा पासून आनी आमचे सोडण्या पासून सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मायेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाता काल ताका पुरसाद मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी ती पवित्रत्म्या तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करून वैभवान तो परतून येता आनी ताचे राजवटीक शेवट आसोन आनी पवित्रात्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव जाता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पदकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता आमेन ह्याच विस्वासान आनी बाबतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया बापा आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या उतरा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं उर्बेवंत जावन वावरून क्रिस्ताचे साक्षी जावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी ऐक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आपल्या लोकां संगी मेळून भद्रतेचे रास बांदून हाडूंक आनी अशें आमच्या देशांत तुझे राज आसा करूंक वावरीचे तुझे कृपा दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी ऐक क्रिस्तव कुटुंबाच्या वडिलांनी तुझ्या पुता जेजूच्या मेटांनी चलोवंक तांच्या त्यागाच्या आनी मायामोगाच्या जिणे वरवीं तांच्या भुरग्यांक जिविताचे वाटेन चलोवंक कुमो करीचे दया कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी ऐक आमच्या सर युवजणांतय तुझ्या राज्याचे वावरडी जावचें बरें मन रस आनी लोकांच्या सेवेक खातीर विविध क्षेत्रांनी वावर दिवच्या कामांत तांकां उदार कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी ऐक क्रिस्ताची कूड सेवच्या आमच्या उतार प्रायेच्यांक आनी पिडेस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी ऐक एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी एवकरिस्ता द्वारी तुज्या दैवी जिवितांत वंटेली जावंक आनी आमकांच मोडून हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी ऐक एक घडी बरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया
आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबांत आमी वेळ दिता गे दिना. कुटुंबाच्या सन्यांतय आमी चड वेळ करसूंक, जबाबदारेचें जिवीत, जाणवायाचें जिवीत जिवंक विशेष करून मागया. बेबदे जावन आपलें जाणवाय होगडायलेल्या सर भाव भयणी खातीर मागया. जिवीत सोंडो सोम्याक आपणाचो करून घेवन हेरांच्या जिवितांत जिवीत दिवचो व्यक्ती जावंक कृपा मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. तुजो पूत कस्तेल्या मनशाच्या जिवितांत जिवीत सोंडो जालो, तांच्या खाळसांत तो रावलो. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जाणवायान जिवंक तुवें दिलें ती बुदवंतकाय वापरन जिविताचे उंड जावंक आनी आमी हेरांच्या काळजांत जियेतले मनीसांक आदार कृपा ती म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आयलो काणिको तुझ्या पायांत कळला, मानून दये जित्यो बापा आमच्या मोगळा. गीत आयलो काणिको तुझ्या पायांत कळला, मानून दये जित्यो बापा आमच्या मोगळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा, समर्पिता तुका उंडो ओगो मासो, मनशा वावरांत केलो प्रितुमेन तो दिलो. कर तू हो उंडो आमकां जिविताचो. गीत आयलो काणिको तुझ्या पायांत कळला, मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादवा पमानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमचें बलिदान तूं देन मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमच्या मदेंची वासोनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुका सबगोंग निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुबेस्प तुमचे सवे आसोंग, तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुनर्जिवानपणांत जिखलें
आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवंत सगळ्या प्रवेशावरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां गाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दरबारांचो सर्वेस करतो सर्गांनी संसार भरला तुझा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता तकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे. मगळ भाऊ भयणी भाऊ पवित्र घडी आमी संभ्रमता उठो आनी वायन आसलें जेजूच्या मासांनी गजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी सगळें आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचें घर आनी घराणें सगळें सुमेचे कुडी रक्त समर्पिया. जर तर जणवाय सांडून आमी जणवाय विणेची येता जाल्यार सुमेलकचें बक्षणें मागोवन आमचें जिवीत जणवायचें सावंक उरपा मागया. बाबा करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कुडो आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान सुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून दिसमेस मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta songgut pergetuya Somya Jesu tuje maren ami samuranta tuje punah जीवन पर आमी परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरण सोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडर गसवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरिल्ली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी ह्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दुर्मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे जगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळपळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जाणवायेन बुदवंतकायेन वाडोवंक आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान पडोवंक ती जाणवाय फोव जायशें मागे. ओंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान जुजाय भाग्यवान धर्मदूता
आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सुमयन दिल्ल्या त्या खऱ्या जणवायन जिवंकू देवाचो आदार करपा मागोवन सुमयन शिकलेले मागणे हात बार सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां रिवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशेंतले आमकां रिवार दे करुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार जोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तूं जे तेणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता जिवा देवा देवा देवापासून पवित्र साकार संसारात जिवी दिली हे तुझे भोव पयत कुडी रक्तावर विसर म्हजे कडेन पर्यंत सोर वायटांतलो म्हाका निवार सदां तुजी आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो तुजे सगळो वेगळो सोडूंक दीस म्हाका निर्मे नाकास. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरोवन सर्गीची जाणवाय घेवन आमच्या मदें आयलेली ती जाणवाय आपल्या उतरार द्वारे आपल्या जिविताच्या उंड्या द्वारे आमकां दिल्ली त्या जाणवायन वाणू जिवंक आनी हेरांच्या काळजा मोतींत स्थिर रावंक उलो दिता ती ह्या शिडयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजे मास्रगत सेवता तुजे तन जेजुआक एक जाता तुजेर सम्या पातयेव नांव रावता जेजू ये तूं काळजान बिडार कर ह्या डाण्याक तुका घेवन सदां हांव वाशिता आत्मो म्हजो तुका सदां रीत रेता तुका सिंतो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजान बिडार कर ह्या डाण्याक तुका घेवन सदां हांव वाशिता आत्मो म्हजो तुका सदां रीत रेता तुका सिंतो आतां लालयता. जिवनांत तुवें वोडो मोडून दिलो देया खाया म्हणून तुकाच पेटयलो आत्म्याचे खणजान उंड्या तूं आयलो कुशेन खुशाल
उदार जालो जेजू ये तू काळजान पिडार कर या टाड्या तुका घेवन सदा आवाशेता आत्मो मोजो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेम तो आता लेखा प्रार्थूया खनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक फावो हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। तकली बागोवन सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवया। सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू उसोनिया जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार। हरसितां तुका मरिये वर्णितां तुका राणिये हरसितां वर्णितां मरिये सदा तुझे नाम उगडा वय तू जावन आसा सदा सांचे जतन घेतात कश्टान वारान सांबाळ व्हरतात वाट्यांक सर्गांव वाडटा खंयतात हरसितां तुका मोरये वर्णितां तुका राणिये हरसितां वर्णितां मोरये सदा तुझे नाम। ओ भक्तीपणान मी सांत्वन दिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता माध्यम मुखांतर येशूचे बलिदान भेटयलेल्या समेस्त भक्तिकांक अभिनंदन तुमचे खातीर सदांच आमी मागता आमचे खातीर मागून विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं। मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां रोजारी सायबिणी सगळीं व्हडल्या तळ्यान भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे निपुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविन हांव तुमकां प्रणाम। अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें। ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता। ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा। हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा। ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता। कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता। तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत। तुमकां सर्वांक स्वागत।